विसवा उपरांत तुमकां येवकार. नातलापुरत्या विसवा उपरांत आय लीग मॅची आतां बुधवारा सावन सुरू जातल्यो. 12व्या फेरयेंतल्या मॅचींनी गोंयचे 4 3 पंगड आसात. आय लीगाच्यो सगळ्यांत चड मॅची जिखिल्लो धेंपो स्पोर्ट्स क्लब HAL पंगड्या आड पंगुराक खेळटलो. दुसरे वटेन चर्चिल ब्रदर्साची फातोड्ड्या स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड मॅच जातली. 3 फावट हरले उपरांत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान जैत जोडून तांची पयली सुवात परत मेळयल्या. 11व्या फेरयेंत धेंपोन स्पोर्टिंगाक मारिल्ल्यान ते परत पयल्या सुवातीर आयल्यात. 4 फावट आय लीग जैतिवंत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक HALाक मारून पुराय पॉयंट्स घेवप व्हडलेशें कठीण न्ही. आर्मान मात रिस्क घेवपाक तयार ना. हे फावटीचे आय लीगात जैता खातीर खर सर्त आसा अशें आर्मान म्हणटा. There are no good teams and bad teams, all are equal. With the exception of little HAL, but then they can surprise any team at any time in Bangalore. चर्चिल ब्रदर्सांक मात तांची स्पोर्टिंग क्लबा आडची मॅच सोपी पडपाची ना. स्पोर्टिंग सध्या आय लीग वळेरेंत 8व्या सुवातीर आसा आनी खंयच्याय पंगडाक शॉकाद करपासारको खेळ करपाची तांक स्पोर्टिंगांत आसा. चर्चिल ब्रदर्स तसो फामाद पंगड, मात तांचें नांव तांकां पुराय पॉयंट्स मेळोवन दिवंक शकना. चर्चिल तांची फाटली मॅच पुणे फुटबॉल क्लबा कडेन हारिल्ल्यान तांणी सुवात आनी पॉयंट्स दोनी वगडायल्ले. मात वारकेचो हो पंगड बुधवारची मॅच जिखून वयली सुवात मेळोवंक यत्न करतलोच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. दोस्त क्रिकेट क्लबान दवरिल्ली 6वी T20 क्रिकेट सर्त बोरीचे नायल स्पोर्ट्स क्लब जिखले. फायनलींत तांणी खांडोळेच्या यूथ क्लबाक हरयले. ही फायनल म्हापशेच्या पेडेच्या ग्रावंडार जाली. ह्या सर्तींत 12 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. सर्त प्रदीप धावस्काराच्या यादींत घडोवन हाडिल्ली. फायनलींत यूथ क्लब ऑफ खांडोळा आनी नायल बोरीची पेजाद झूज जाली. पयली बॅटिंग करून खांडोळान 150 रन्स काडले. 151 रन्सांची मोख दवरून ग्रावंडार देंविल्ल्या बोरीन जबरदस्त खेळ केलो. निमण्या ओव्हरींत निमण्या बॉलार 5 रन्स जाय आसतना बोरीच्या बॅट्समॅनान सिक्सर मारून आपल्या टिमीक जैत जोडून दिलें. GCAचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान इनामां भेटयलीं. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.